हे किंचित सेव करचेक तुम्ही भाग्य दिता आसती हाचे खातीर धन्यवाद. प्रार्थना करून स्टार्ट करूं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचोपासना व्रजवधू वर्गेण यात पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधराना परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही समुद्र मंथनाचे आम्ही स्टार्ट करताना सिरीज पळयलेलें की कशी आम्ही हे कुंभमेलाच्या ऑकेजनार स्टार्ट केलेलें की कसं जालें की हे पास्ट टाइम हे देवा लीला कुंभा टू कनेक्टेड आसा. मुखार आम्ही पळयलेलें की हे कशी समुद्र मंथन म्हळ्यार आमगेलें हृदय वय एक समुद्रूची आसा आणि तांतू कशी समुद्रांत पाळ येता आसता तशींच आमगेल्या हृदयांत कितली सकट इच्छा चलता आसता येता आसता जाल्यार आमी केन्ना देवा लील आयकून देवाल नामस्मरण करून उदगास करून ते आमगेल्या हृदया भितर समुद्र मंथन करता ती तांतू कशी अमृत भायर आयलें तशींच आमगेली ती एक भक्ती भावना देवाल खातीर प्रीती भायर येतली तांतू करून. सो भक्ती वे एक प्रकार सिद्धांतीक रुपार पळयल्यार एक आमगेल्या हृदया भितर जेवचें समुद्र मंथनाची म्हूण सांगेत. मागीर आमी लास्ट टाइम पळयलेलें की मोहिनी मूर्तीलें हांतू प्रकट जालेली ती तिगेले अवतार येयलो आनी आमकां वेणी माधव प्रभून सांगल्या म्हणजे मस्त जेन्ना आमगेल्या सारस्वत जनाले हांतू महालसा नारायणी ती कुलदेवी जावन आसा आनी ती महालसा नारायणी म्हळ्यार ती मोहिनी मूर्तिलीची तें रूप तें म्हूण सांगिल्लें आसा. ते महालसा राणे रूप ते गोवांत आसा तिगेलें देवस्थान ते पळय येता की चार भुजाची असती ते मोहिनी मूर्ती रूपांतू त्रिशूल आसा हातांतू एक हातांत अमृता कलश आसा एक हातांत खड्ग आसा आनी एक हातांतू ते राहुल मात्ते ते कट केलेले मात्ते ते तिगेले हातांत आसा म्हूण. सो ते पळय येता हे रूप मोहिनी मूर्तीलें हे आमी मस्त जनाल कुलदेवी जावन आसती सरस्वती तीच हे ते हातू दोकोनू ते लिले ओटोची कनेक्टेड जावन आसा म्हूण आमी पळय येता. सो ते म्हालसा नारायण उदगास कोरून तिगेल्या प्रार्थना कोरून आमी हे सेशनांत मुखार सून सोडया. हे दिव्य जावन आशिल्लें भागवतमाचें नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदि अन्तोस्तो हि पत्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि. सो हे दिव्य जावन आशिल्लें भागवतमान तो आमी हे आज देवील काणी तो मुखार सुनवचे. मी पळयलेलें आसा की देव कशी अनेक रुपारी हे भागवतमान तो पास्ट टायमान तो समुद्र मंथन येता तो सुरे गरुडार बैसून येवन ते मंदार पर्वत उखलता मागीर मंदार पर्वता सपोर्ट करचे कुर्मदेव जावन अवतार जावन येता त्याची बॅलन्स मेंटेन करचे अजित जावन येवन ते तुदे धरता आणि रजोगुण तमोगुण आणि सात्वगुणाचे ते एक प्रभावारी ते मंथनाचे कार्य तांणी पुरो जायनासी ते देव तांगेल करून घेता म्हूण पळयलें आसा. आनी ताचे पुकार पळयलें आमी तागेलें तें दिव्य जावन आशिल्लें तागेलें ते भक्तालें शंभू महादेवालें तागेलें एक तागेलें एक तें गुणगान जावका म्हूण त्या स्थितीर देवान तागेल करून ते विष भायर येता तें तो ग्रहण करून वैष्णवा नाम यथा शंभू नीलकंठ जावन तागेले एक स्तुती हे लिलेन तो आमी पळयलेलें आसा. ताजे नंतर आमी पळयलें कशी विंगड विंगड पुरायता सुरभी उच्चैश्रव ऐरावत
कौस्तुभमणी पारिजात अप्सरा आणि पुराजन प्रकट जाता ती अंतू म्हूण पळयलें आसा. तशींच आमी पळयलें कशी की महालक्ष्मी देवी ती स्व इच्छेन त्या स्थानार प्रकट जाता. कसले की ह्या व्हड कसं की एक कार्य सगळ्या ब्रह्मांडाच्या चलता आशिल्लें समुद्र मंथनाचें. तुगो ती तिगेली ते तिगेली उपस्थिती थंय दिवचे येता. आनी ती भाग्यलक्ष्मी जावन आशिल्ली ती लक्ष्मी ती दाखयता की तिगेल्या किना व्हड कोणी ना न्ही जावन संवसारांत. जाल्यार ती दाखयता की ती इतली चंद जावन नाशिल्ली ती महालक्ष्मी. तिने एक स्वयंवरा म्हणजे त्या स्थळारी जगता ती ब्रह्मांडाच पुरा व्यक्ती आशिल्लें, पुरा देवी देवता असुर पुरा आशिल्लें. जाल्यार ती पुरा जनाक पळोवन पुरा रुपार एनालायज करून ती देवा वचून हार अर्पण करून तिगेले त्याच स्थळारी एक प्रकार ते लक्ष्मी नारायण ते स्वयंवर जगता म्हूण पळयता. आनी तांतू लक्ष्मी देवी दाखयता की ब्रह्मांडाच पुरा कशी व्हड म्हळ्यार देवाले चरण कमलार शरण येवचें म्हणून. मस्त सकट वस्तू व्यक्ती पुराजन आसा त्या ब्रह्मांडांतू जाल्यार देवी दाखयता की आमकां लायफान मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट चूज करता जाल्यार त्या देवाल भक्ती म्हूण तो ती देव नारायणाक सिलेक्ट करता म्हूण ते दाखयलेलें आसा. आनी आनी फिंगड विशय पळयलो म्हळ्यार की हे संवसारांतू व्हड विशय म्हळ्यार लक्ष्मीला आशीर्वाद म्हळ्यार धन आनी ऐश्वर्य मात न्ही, मात तिगेल्या आशीर्वादान प्राप्त जावंच ते आध्यात्मिक अभिवृद्धी कसन जाता त्या एक व्हड विशय. मागीर लास्ट सेशनांत आमी हें पळयलेलें की कशी न्ही ताचे फुडल्या सेशनांत धन्वंतरी जावन येता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते आमी हें म्हणलेलें. वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः म्हणून आमी ते पळयलेलें की धन्य जावन आशिल्लें ते तेजस्वी जावन आशिल्लें देवूची विष्णून धन्वंतरी रुपार येता. मध्वाचार्यान सांगिल्लें हरीर धन्वंतरी विभुः म्हणून. आनी सांगिल्लें आसा की स्मृत मात्रारी नाशना म्हणून म्हळ्यार स्मित मात्रा म्हळ्यार स्मृत मात्र उडगास केल्यार मात्र आरती नाशना म्हळ्यार एक पुरा नमुने रोग नाश जाता. त्या प्रकारान आमी स्तुती केलेली पळयलें. ताजे नंतर मागीर आमी पळयलें की तांगेल मध्ये ते असुरजन धन्वंतरी देवाल हाता दोकून ते अमृत कलश घेवन वता ती तांगेल भितरी लढाई जाता. एक तर देवजनाक कळना की अशी तांगेल मध्ये अरेंजमेंट आशिल्ली न्हू तांणी पुराय जनांक ते वांटून घेवका म्हणून. जाल्यार हे असुर सीदा घेवन धांवन वता ती. देव तांकां सांगता देवता जनाक की भिव नाका हांव तांकां येवन तांकां मोहित करचे आसा एक रुपारी म्हणून. सो त्या प्रकारान असुरजन तांगेल भितरी लढाई करताना सडनली आमी पळयलें लास्ट टायम सेशन एंड करताना आमी ते पळयलेलें की देव मोहिनी मूर्ती रुपार येता म्हणून. म्हळ्यार ते स्तुती केली आमी एतस्मिन् अंतरे विष्णू सर्वोपाय विधी ईश्वर योषित रूपमनिर्देश्यम दधार परमद्भुतम म्हणून. म्हळ्यार देव म्हळ्यार सर्व उपाय विधी खंयच्याय सिच्युएशनाक आमकां सोल्युशन जावंक जाल्यार देव दिता म्हणून. सो त्या प्रकारार ते आमी पळयलेलें की देव भारी तिगेलें एक सौंदर्य तिगेलें एक तेजू त्या पुरा भागवतमार विवर्सून सांगिल्लें आसा. आनी ते पळयल सिद्धाकची आनी पुरा असुरजन मोहित जावन तिका सांगता ती की तू तांगेल भितर लढाई जाता आशिल्ली की कोण ते अमृत कलशा देखून अमृत कोण घेतलें म्हणून. मात तांणी तिका सांगता ती की तू आमगेल डिस्प्यूट आमगेल मध्ये कसं ते लढाई आसा ते तू सेटल करी म्हणून. आनी ती सांगता की जायत हांव देव सांगता मोहिनी मूर्ती की जायत हांव अग्री करता हांव तुमगेलें भितर आशिल्लें ते कशें ते वांटून घेवचें तें प्रयोजन हांव करता जाल्यार हांव सांगिल्लें तुमी स्विकार करता म्हणून जायत म्हणून. आनी आमी सेशन एंड केलें त्या टायमार तांणी पुरा जन न्हांव न्हू पुरा यज्ञ न्ही कोर न्हू वस्त्र न्ही घाल न्हू येवन लायनार बसता ती. देवी तांकां लायनार बसकरयता पूर्व दिशा पळोवन की आतां हांव पुरा जना वांटयता. सो तेन्नाच देवी ते अमृत कलश घेवन तांकां वांटुच्या खातीर येता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या समयार आमी पळयता की अद्भुत जावन आशिल्ली देवाल अवतार ही मोहिनी मूर्ती सगळे ब्रह्मांडाची म्हणटात पळय नायक जावन आशिल्ली ती तिने पुरा जना बसकोरचे अरेंजमेंट केलें के आनी तांगेल तांगेल पोझिशनार बसकरयलें म्हळ्यार कोण कोण सिनियर ज्युनियर त्या लेखार तांकां बसकरयलें. आनी बसकरयताना तिने अशें एक प्रकारार तांकां लक्षण दिल्लें हांकां असुरजनाक पळोवन
तुम्ही कितले व्हड आसा ती, कितली पॉवरफुल आसा ती म्हणून. आनी ती हगूर सुरे देवता सायडा चमकली म्हणून. मात ते देवता सायडा वचून वत्तान वय ती घुवन अशी असुर जनाका पळयत काय. म्हळ्यार ती एक प्रकार तिगेले एक्सप्रेशनार दाखयत की तुम्ही कितली पॉवरफुल आसा ती, तुम्ही कितली स्ट्रॉंग आसा ती. आनी एक म्हणटात पळय ते सन्नीन अशी दाखयता की हांनी दुर्बळ जावन अशी म्हणटात पळय कांय बल ना ती देवताचे हांकां सुरे थोडे थोडे दिसता, मागीर तुमगेले येता म्हणून. म्हळ्यार त्या प्रकारात तिगेलें एक्सप्रेशन आशिल्लें की तुम्ही कशी इतली स्ट्रॉंग आसा ती, तुमगेल्याक येता म्हणून तशी देवी ते एक्सप्रेशन करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तांणी पुराय जन असुर जन पळोवन बसतात की देवी आतां तांकां दिवन आमगेल्या येतली म्हणून. न्हिजावन सुरे तांगेले प्लॅन तांकां दिवका म्हणून आशिल्लें. आतां तांणी इतले मुग्ध जावन आसा ती हे देवीन पुराय डिस्ट्रिब्यूट करताना तांणी विसरली ती की तांकां सुरे दिवका आशिल्लें म्हणून. आनी तांणी वेट करता ती. मात हें पुराय जाता आसतना तांचो दोग जन असुर आशिल्लीं ती, राहू आनी केतू. तांणी शिके श्रूड आशिल्लीं ती. तांणी पळयता आसा ती हें कशें की आमी कशी लेखिल त्या स्किमार लेकार हें जायना म्हणून. आनी तांणी कशें केल्लें, तांणी एक म्हणटात पळय देवता जनालें स्वरूप तांणी तांणी त्या रुपार आयलीं ती. आनी वचून सूर्य आनी चंद्रा लागीं वचून बसलीं खंय तांणी राहू आनी केतू. आनी थंय वचून राहू आनी केतून बसले चित्ता कशी एक एक म्हणटात पळय आमकां जिवनांत पळय कळटा पळय कोणी एक विंगड जना येवन बगलेन बसल्यार आमी तांकां पळय न्ही जाल्यार कशें की एक वायब्रेशन्स येता न्हू बगलेन कोण की बसलां अशी तशी म्हूण. सो विंगड देवता जनाक पक्कने कळना की हांणी दोग जण येवन बसलीं ती म्हूण. जाल्यार सूर्य आनी चंद्रांक फुडले तांकां अशें पळयलें दिसता मना वता की आनी देवता जन न्हय म्हणून. आनी मोहिनी देवीक तांणी पॉइंट आउट करतात की पळय आनी असुर आसा ते हांगा ह्या सायडान ते म्हणून. तेन्ना मोहिनी देवी ती विष्णू जावन आशिल्ली ती तिगेलें सुदर्शन चक्र घेता आनी दोग जनाले राहू राहू केतुलें गळ कातोवन सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा. जाल्यार तांगेले गळ कातोरचे पयशी फुडें ते अमृत आसा तांगेलें जिवाक स्पर्श जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. ताकाची तांगेले म्हणटात पळय तें मात्तें जिवंत व्हरता तोंड मात्तें जिवंत व्हरता तांगेले देह मरता कसले की ते अमृत गळ्या दोकून तोग वचनी. तांणी खाली तांगेले स्पर्श जिब्बेर केलेले मात ते स्पर्शा निमित्त तांगेले मात्ते आनीक अलायव आसता आनी ते तांगेले देह तोगू दोकून ते मृत जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आचार्य जनान सांगचें आसा की अशी कसलें जालेलें म्हणून कसलें की देवा दाखोवंक आशिल्लें की हे अमृताचें शक्ती कितलें आसा म्हणून. म्हळ्यार ते स्पर्श मात्रानची तांगेले मात्तें जिवंत जाल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तांगेलें तांकां अनंत म्हणटात पळय तांणी अमृत पिलेले निमित्त तांणी शाश्वत जावन तांगेलें तें मात्तें जिवंत व्हरता म्हणून. ह्यांचे आमी अंतू पळयलेलें आसा हें लिहिलें तूं केशी महादेवान तागेली भक्ती दाखोवच्या खातीर देवान आनी तागेले तो विंगड जनाले अभिवृद्धी खातीर विंगड जनाले चांग जावका बरें जावका खातीर तो स्वयं जावन कितलेंची कश्ट घेवच्या तयार आसा सॅक्रिफायस करच्या तयार आसा म्हूण कशी ते दाखयलेलें देवान की ते ताणें हलाहल विश ग्रहण करून. तशींच आमी पळयत की देव तें एक एक विशय दाखोवचे खातीर हें अलाव करता म्हणून. म्हळ्यार ते तांगेले मात्शे जिवंत म्हणटात पळय ते देवान ते अमृताचे ते शाश्वत जावन जग वरचे खातीर ते अमृताचे पावर दाखोवच्या खातीर देवान हें तशें केलेलें. आनी आनीक एक विशय बी आमी पळयत की अ- अ- अशे अशे 7 दीस की सूर्य आनी चंद्रा कळ्ळें की राहू आनी केतू बसलीं ती जाल्यार ही देवा गोतना की थंय राहू आनी केतू आयलीं ती म्हणून ना. एक एक म्हणटा देव तोच जावन तागेले इच्छेन ताका कसन कळका कसन कळना अशी राबता ते दाखोवन दिना. आमी पळयत सांज चेडू जावन आमी वृंदावनाचे लिलेन तुवें पळयत देव ते लोणी सोदूच्या कडकड कडकड वता आशिल्लो खंय आसतली लोणी खंय आसतली म्हणून. ताका लोणी खंय आसा म्हूण गोतना देवाक. हा जाल्यार ते एक देवा लिला ताका तागेलें तागेले भक्तां लोटू ते करचें कसलें की ताका एक प्रकार तें रस म्हणटात पळय फन एक्सायटमेंट देवा लिलेन तूं आसा आनी ताकाय तें ताजें स्वादन करचें आसा ते भक्ती रसाचें. त्या भक्ती रसाचें आनीक प्रबल जावन ताची इंटेन्सिटी एक प्रकार वाडोवका म्हणून त्या प्रकार आसतना खातीर देवान ती तें तशी एक एक म्हणटा लिलेंत करचें
खंयच्यान की भक्त जनान ते ऐकून तांकां एक अवसर प्राप्त जाता, तागेले सेवा करचे प्राप्त जाता. ताजे खातीर देव एक पण तागेले पावर दाखोवन दिन हांगा राहू आनी केतू येवन बसली ती देवान जावं काय तांकां दिवका म्हूण नाशिल्लें जाल्यार ते एक म्हणटात पळय देवा लीला ते भक्तां प्रती तांगे प्रीती आनीक वाडून येवचे खातीर देवान ह्या पुरा लील दाखोवचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी पळयत की नारद मुनीन वय तशी एक पंथा हातू महाभारतान सांगचे आसा की की आणि नारद मुनी पळयल्यार गोत आसता की कहीं कसं एक पंथा मस्त पंथा आमी पळयत की देवता जेन कश्टार असताना नारद मुनी ब्रह्मदेवान वचून विष्णूला प्रार्थना करची की असं असं कष्ट आयला ती म्हूण देवा गोत ना ते कष्ट आयला म्हणून ह्या मागीर आमी पळयत महाभारतांत की युधिष्ठिराक राजसूय यत्न करता जाल्यार मस्त सकट राया ओटू म्हळ्यार ताका लढाई करता पडत आशिल्ली ताका नारद मुनी वचून त्या निंबूच्या गेलोलो कृष्णाले यशस्वी प्लॅनिंग करता असं म्हणून ह्या पुरा सांगतरी नारद मुनी सांगतके देवा तुका हें पुरा गोत्त आसा जाल्यार मेगेल तसं भक्तांक तूं हें एक प्रकार पडला सेवा रुपारी करच्या खातीर आमगेले आमगेल कारण ही सेव करून घेता म्हणून असं पुरा निंबूचे करोचे नाच्या आमकां पुरा कसं तुका येवन सांगता म्हणून असं तू पुरा कोत्तास न्हू जाल्यार तूं आमकां सेव करचे भाग्य दिता त्या प्रकाराची म्हणून पळयत. आणि आमकां ह्या विशय गोत आसात की कशी हे राहू केतू आमी पळयतात न्हू सूर्यग्रहण जाता ग्रहण जाता म्हणटात एक्लिप्स चंद्रग्रहण ते आमी गोत्त आसा की ते राहू आनी केतून ते मध्ये येवन तांगेले प्रभावा निमित्त ते ग्रहण जावचे म्हणून एक एक पत्ता आमी आयकल्यार हें अशें म्हणटात पळय फॅरी टेला म्हणके दिसता पुरो की कसं ना बा हें मध्य आयिल्लें आनी हें जालें तसलें की सायंटिफिकली आमी पळयतात की चंद्राचे सूर्य सूर्या मध्ये आणि भूमी मध्ये चंद्र येईल त्यात ना त्यात नव्हते ग्रहण जावचे और बिगडले कार्य की सूर्यान येवन ते भूमीची शॅडो चंद्रा वयर पडून ते राईट रिफ्लेक्ट जायना त्यात हें सायंटिफिकली तशी न्हय मात आमगेलें वेदशास्त्र लेखारी आमी पळयल्यार हें एक विंगड लेवलारी आसा म्हूण सांगीत कसं जालें की राहू आनी केतू ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत लेखारी पळयत की तांगे लोकेशन ते ग्रहण जावचे समय आसा पळय थंयच आसा म्हूण त्या प्लॅनेट्स इनविजिबल रुपार आसा म्हूण आमगेले वेदशास्त्र सांगता. सो मॉडर्न सायन्साचे ते नोड्स म्हणटात ती खंयची अँगलार येता पण ते एक्लिप्स जाता आणि ज्योतिषशास्त्र सूर्य सिद्धांत लेखारी ते सेम लोकेशन दाखयता ताका न्हू आमच्या शास्त्रांत पळोवन वयता ज्योतिषशास्त्र पळोवन ते सांगतात सुरेखाची की ह्या दिवस अमुक समयार ग्रहण जाता म्हणून तो सायंटिफिकली वे आमगे शास्त्रा लेखार वय हें आसा म्हणून म्हळ्यार ते इनविजिबल जावन थंय त्यांची लोकेशनार ते ग्रहण जावचे समयार पळय जाल्यार की आमगे शास्त्र पळयतात पळय पंचांगांनी पळयतात ते आमी पळोवचें की ह्या ग्रहांत आसा ह्या ग्रह ह्या लोकेशनार आसा पूण आमी ते पटमामान पळयताना पळयता की पंचांग पळयताना ह्या लोकेशनार आसा म्हणून ते ज्योतिष शास्त्रा लेखार वय ते ग्रहण जावचे लोकेशनारी राहू केतू आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आणि ते राहू केतूच्या प्रभावारी अशुभ घडी म्हूण सांगिल्लें आसा ताका आमी पळयत देवस्थानांत आनी त्या दिवसांनी वेगळी पूजा जावन आनी पुरा बंद जाता घडकडय पण पुरा जेन्ना मस्त कडेन अशी प्रॅक्टीस आसा की सुरेखा पुरा जावण आनी कोर न्हू त्या समयार कसं खाली देवाल नामस्मरण करचें तसं पुरा विधी आनी की आमी पळयत आसा म्हूण सो ह्याच त्या पास्ट टायम आवटू लिले ओटू कनेक्टेड आसा की त्या समयारी त्या अशुभ कसं की जाता ताका देवाल उडगास चड करता म्हूण त्या समयारी ते राहू आनी केत ते समयार ताचे प्रभाव सूर्याल आनी चंद्रार आसा तांणी शाश्वत जावन आसा ती जाल्यार त्या एक स्थळार आयिल्ली आसता त्यांनी इनविजिबल फॉर्मार आसा ती जाल्यार ताचे प्रभाव येता आनी सायंटिफिकली तर आमकां कशें ते फंक्शनली आमी पळयत ताजे लॉजीक कसं आसा सो त्या पळयत आनी ह्या पुरा वांटून जेल्स येता अमृत मोहिनी देवी कुडले विष्णू स्वरूपान चेंज जाता गरुडार बसता आनी कुडले थंय दोकून वत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारारी हे लीला मुखार सिद्धा आणि देवीन ताका की एक स्पेसिफिक रुपारी ते बलिश्ट जावन आशिल्ले ते कोण असुर जन तांणी घेवन गेलेली ती ते अमृत जाल्यार त्या समयारी तिने मोहिनी अवतार येवन तांकां मोहंत घालून ते कशी पुणी ते अमृत घेवन देवता जनाक पावयलें आनी तिगेले भक्तांले रक्षण करून देव अनेक रुपारी हे पास्ट टायमार आयलो म्हणून आमी पळयलां कितले अनेक रुपारी देवान देव अवतार घेतिल्लो आसा आणि ह्यांची आपास पळयता मोहिनी रुपारी अवतार देवन तिगेले भक्तांक रक्षण करता म्हणून सो ह्या समयार अशी जाता
की असुरांक भारी कोप येता की तांगे लोट चिटींग जालें तांगे लोट मोस जालो म्हणून तांकां अमृत मेळ्ळी आनी तांणी कुडले अटॅक करू सूर करता ती म्हणून. सो आतां आमी पळयल्यार अशी लेखतात की आमगेर मना येवचें पुरो की देवान चिटींग केलें म्हणून मोस अशी हें सम केलेलें देवान चिटींग न्हू हें की म्हणटात पळय मंथन जाल्ल्यान पुराय जना वांटूक आशिल्लें जाल्यार देवता जना मात मेळ्ळें हें चिटींग न्हय तांकांय मेळक आशिल्लें न्हय जाल्यार हिची आमी पळयत कसन कसन सिद्धांतीक रुपार पळयत की कसन रायट कसन रॉंग तें अशी अशी डिसायड करूं जायना तें परिस्थिती कशी आसा त्या लेकार आमी ताचें ताचें विश्लेशण करता ताचें एनालिसीस करता कोणाक मार्च सम न्हय जाल्यार केन्ना एक सैनीक युद्धांत कोणाक मारता तेन्ना तें करेक्ट न्हू तें देशाचें सेवा आमी हातूंत पळयत हें सूर जाल्यार कशी निजावन असूर जनान तांणी चंद कोण पुराय जना वांटून घेतली जाल्यार हें परिस्थिती येयनाशिल्ली जाल्यार धन्वंतरी अवतार आसतना तांणी तागेले हातां दुखून ते अमृत कलश घेवन तांणी घेवन गेली ती आनी देवताच्या कांय दिनाशी चमकली ती कशी चाणक्य पंडित म्हणटा पळय कोण कनिंग आसा ती तांगे लोट कनिंग सुख आहा म्हूण त्या प्रकारार चाणक्य पंडितान सांगिल्लें आसा आनी महाभारतांतूय आमी हो पुरो विशय पळयत थंय केन्ना त्या युद्ध सूर जावची कशी पुडवे आमी पळयत की कशी ते भीष्म आनी धृष्टद्युम्न तांणी दोग जेन्ना सेनापती जावन दोनी कौरव आनी पांडवाचे आसा ती आनी तेन्ना ते कौरव जेन्ना सायडा देखून सांगतात की हे पुरा युद्धा नियमा लेकारी लढाई जावका म्हणून तेन्ना धृष्टद्युम्न कोण पांडवाल सायडा देखून सेनापती असता तो सांगता की इतले पुरा नियमाचें उल्लंघन केलें ना तुमी आनी ताजे निमित्त हें पुरो युद्ध जालना आनी ह्या युद्धाचें डिस्कशन आवडल्यार तुमी आमकां सांगतात की नियम पालन करता म्हणून जाल्यार हिची धन्यवाद म्हळ्यार आमगे उडगास दिले खातीर जाल्यार दृष्टिद्युम्न सांगता खंय खंय तुमी एक पंतावय नियमाचें उल्लंघन केल्यार आम्ही तशी उल्लंघन करता ते आम्ही मागचे ना ती म्हणून सो आम्ही पळयता महाभारतांत पळयता कशी दोन्ही सायडा देखून नियमाचें उल्लंघन जालेलें आसा सो त्या प्रकारान आमी पळय की मोहिनी मूर्ती देव मोहिनी मूर्ती अवतारान त्या असुरान कशें की चिटींग करून ट्राय केलेलें मोस करचेक देवान तांकांच आपास म्हणटात पळय तांगेले कॉयनान तांकां पे केलें म्हळ्यार तांणी चिटींग केलें देवानय तांगेलो चिटींग करून हें केलें म्हणून आनी एक विशेष अवतार म्हळ्यार मोहिनी देवीलो देवान एक म्हणटात पळय स्त्री रुपारी अवतार घेवचे देवा लोटू केदन्याची अवतार रुपी तागेले रूप आसताची कृष्णा लोटू राधा रामा लोटू सीता जाल्यार तांणी ओट्टू आसता ती जाल्यार हें पंता पळयत मोहिनी मूर्ती एकली येता म्हूण पळयत आनी त्या मोहिनी नांव पळयलें पळय बिविल्डरिंग आसा म्हळ्यार मोहित करच्या खातीर मोहिनी म्हणून पळयत सो आमी पळयत की देवाक कोणाक सिरकोका जाल्यार कोणा ಒಟ್ಟು मोह घालका जाल्यार देवा म्हणके कोणाक करू जायना मुह्यंती यत सूरय म्हळ्यार पुरा जन कितले व्हड ऋषी मुनी असो देवता जन असो देवाल मुखारी तांकां देवाल पावर मोहांत घालचे पावरा मुखारी कोणाक साथ दिना तें तांगेले देवाल येद्राक म्हणून तें मुह्यंती यत सूर्य म्हणून सांगिल्लें आसा सो देवाक कोणाक ज्ञान दिवक आसल्यार और कशी भगवद्गीतेंत अर्जुना दिता और अंत मोहिनी रुपार येवन कशी असुरांक मोहित केलें देवा म्हणके कोणाक करू जायना म्हणून हें दाखयता लीलया कुंती देवीन सांगचें आसा इतले सकळ देवा कारण आसा म्हूण ती कुंती देवीन तिका प्रार्थनांत भागवतमान तूं सांगचें आसा मस्त सकळ कारण सांगता देवा तूं ह्या कारणान अवतार घेता ह्या कारणान अवतार घेता म्हूण जाल्यार तातूं एक कारण देवीन सांगचें आसा कुंती देवीन की हें तूं लील करना त्या जाल्यार आमगेले उल्लोवचे कसले विशय आसता आशिल्ले देवीन सांगचें आसा भवेस्मिन क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यान इति केचन म्हूण ह्या सगळ्यांची भवेस्मिन क्लिश्यमानानां आमी पुराय जनाचे कसन कसन एक प्रकाराचे कष्ट आसा अविद्यांत आसा ती काम कर्म भी कसन कसन इच्छा ह्या पुरा आसा ताजे मदें तुवें देवा आमकां एक कसन तूं एक अवसर दिलेलो आसा आमकां अवकाश दिलेलो आसा श्रवण स्मरण अरहाणी आनी हें श्रवण आनी स्मरण करून अरहाणी म्हळ्यार तुगेलें आमी
तुगेले अर्चन करचें साध्य आसा कान्नान आयकून ही कथा तुगेली म्हणून अरहाणी करिश्यान म्हळ्यार ही आमकां हें पुरा तुगेलें लील तूं विंगड विंगड पळोवन दाखयलेलें आसा पळय ताका आमकां अविद्या आसा काम आसा कर्म भी आसा आमी हें हांगा क्लिश्य मानना पुरा नमुने कश्ट आसा आमकां जाल्यार हें लील आयकले निमित्त आमकां कशें की तुगेलें एक आराधन करचें मेळटा सो देव मोहित वय करता आनी विश्वनाथ चक्रवर्तीन सांगचें आसा की भागवतम वय एक प्रकार मोहिनी मूर्ती म्हणके के हे ग्रंथ पण असुरी भावान येता ती तांकां हांतू दोकून कसं अमृत मेळना के असुरी भावान कशी ते देवाल पुरा हडपून घेवच्याक म्हणटात पळय त्या भावान कोण येवन भागवतम वाजूचे प्रयत्न करच्या पुरो ती तेन्ना भागवतम मोहिनी रूप जातके आणि तांकां कसं मन वचना की हांचे भितर आशिल्लें कसं तत्व म्हणून त्यांची भक्ता रुपार ह्या भागवतमाच्या आमी केन्ना ग्रहण करता ती तेन्ना खंडीत आमकां देव तागेलें ते विशेष जावन आशिल्लें शक्ती भक्ती आमकां ह्या प्रकारार दाखयता म्हळ्यार हें भागवतम आयकुचें एक प्रकारारी पुरा भागवतम आयकुचें एक समुद्र मंथना म्हणकेची भागवतम वय एक समुद्रोसी आणि ताचे मंथन करून आमी केन्ना आयकता ती तेंचो एक व्हड विशय कळटा म्हणून आमी पळयता सो ह्याची लढाई हे आता हे जाता आणि तो आमकां सांगिल्लें पण की 8 चुकून 12 अध्याय ते हे मोहिनी हे समुद्र मंथनाचे पुरा हे लील आसा धांचे 11 अध्यायान तुवें मस्त सकल वर्णन केलेलें आसा कशी देवता आणि असुरा मध्ये ती लढाई जाता आसता कसं की बलिश्ट आशिल्ली न्हू न्ही अशी तांकां साधारण सुमारान न्ही आशिल्ली तांणी तांकां डिफीट करचें जायनाशिल्लें ताकाची मस्त लढाई जाता म्हणून दाखयलेलें आसा आणि एक प्रकारे ह्या पंथांनी इतलें इजिली सॉल्व ना ती कसं की देवता जेन्ना ना आता अमृत ग्रहण केलेलें आसा जाल्यार ही बली महाराज इतली लढाई करतकय की तांणी अमृत घेवन जेतेर वय देवता जेन्ना बली महाराजा वटू लढाई करचे कश्ट जातकय आणि अपास हे लिहिलें तो आमी पळयता देव विष्णू आपास तागेले गरुडार येवन बली महाराजाक पराजित करता म्हळ्यार आपास एक पंथ देवान हे लिलेंत भाग घेवका पडलें म्हळ्यार स्टार्ट देवान केलेलें मध्येंतूय देव आशिल्लो आणि हे लीला एंड करच्याक वय देव आपास येवन बली महाराजा पराजित केली सिद्धा हे लिलाचे एक प्रकार म्हणटात पळय एंड जाता म्हणून पळयता सो आमकां गोत आसा मुखार सुनू मागीर ह्यांची लिलेंतू बली महाराजा भारी कोप येवचे आसा आणि ताणे अपास कोतस मुखारसून भागवतमांतू ताण अपास सगळे विश्वांतू मस्त सगळे यत्न करून अपास राय करचे तेन्ना आमकां कोतस देवान अनेक रुपार येवन बली महाराजा दर्शन दिवचे आसा त्या लिला वय आमी हाजे वटू कनेक्टेड आसा पूण खंडीत मुखार सुनू हे आमी केन्नाय मुखावेल सेशनांतू ह्यांची लिला आसा त्या फ्लो मुखार वता की बली महाराजाक भारी पराजित जावन भारी कोप येता जाल्यार ताणें कसं करचें आसा आनीक एक विषय म्हळ्यार हे 11 अध्याय ते मात 12 अध्यायांतू ह्यांची लीला आउट कनेक्टेड आसा की शिवशंभू महादेव तो ताक मना दिसतकय देवा हांव तुगेलें दर्शन घेनी मोहिनी रुपारी म्हणून म्हाका तुगेलें दर्शन दिवका त्या मोहिनी रुपारी म्हणून तेन्ना कसं जाता त्या आमी मुखारसून सेशनां पळोवया आमी पळयत सो आमी पळयता की हे देवान पास्ट टाइम हे भागवतमान पळयल्यार एक प्रकार कसं पिक्चराची कशी ट्रेलर आसता पळय त्या ट्रेलरा म्हणकेची जाल्यार आमी केन्ना आयकता ती आणि आमी भक्तीन तू म्हणटात पळय मुखार येतात हें पुरो आयकून देवाल विशीं आमकां पुरो आकर्शण जाता तेन्ना हें ट्रेलर पळयले निमित्त देव आमकां मुखार आमकां पिक्चरांत भाग घेवचे दितलो म्हणून त्या एक प्रकार पळोवन आमी ते लिला भितर वचत हें पुरो आयकून सो हें ट्रेलर्स आसता आमी हें आयकुचें जाल्यार हें आयकून आमगे मनांत भक्ती मुखारसून येवन वाडून आमी केन्ना प्रयत्न करता ती तेन्ना देव खंडीत तागेले लिलेचे विशीं आमकां आनीकेश ते मना वच तशी स्मरण येवच तशी करता आनी हें देवा लिलेचे केन्ना स्मरण करता आसतना आमगेले हृदयपूर्वक जावन आशिल्लें तें आकर्शण जावन आमगेल्या हृदया भितरी समुद्र मंतर जावन ती देवाल खातीर ती निश्काम प्रिती ते प्रेम देवाल खातीर तें उद्भव जातलें खंडीत तें पुरा आचार्य जेन्ना सांगून आशीर्वाद दितात सो 740 जालेलें आसा सो आमी हो विशय इधर मोहिनी मुर्तीन कशी देवाक महादेवाक दर्शन दिवचें तें आमी नेक्स्ट टाइम डिसायड करुया और मागीर हें आसा और
हे रामायणाचे रामनवमीचे पर्व येता. सो मे बी रामाल विषय वय कसं डिस्कस करूयात नेक्स्ट संडे. ते हांव ते मुखारसून ते संडे ते आम्ही पेटयता ते अनाउन्समेंट खंयच्या विशयार आसा. सो धन्यवाद. हे कितले की वीक देखून चलता आशिल्लें सिरीज समुद्र मंथनाचे ते हांगा एंड करता. कसं चूक जावन आसल्यार तुम्ही पुराय जेवणान क्षमापण करूका. तुम्ही कसं कॉमेंट कसं असल्यार तुम्ही अनम्यूट करून सांगितलं चॅट बॉक्सार घालयत. ताजे पशी फुडें हांव एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता की आज आमी कसं डिस्कस केलें. सो आमी पळय येता की देवी मोहिनी मूर्ती कशी ह्या स्थळार प्रकट जाता. हांकां मोह कसले की देवता जेन्ना प्रार्थना करता ती की तांणी बलिश्ट जावन आशिल्ला असुर ते अमृत कलश घेऊन धांवन वतात तांणी. आणि हांणी कसं करचें जाल्यार मोहिनी रूप मूर्ती नाईल सीता कशी तांणी तिक्का डिसायड करूं सांगतात. आणि त्या लेकार ती लायक करून तांकां लायनार बसकरयता. आणि तांकां पळयता पळयता म्हळ्यार तांकां हौडशी दिसता तांकां की खुशेरी म्हळ्यार तांकां मेळटलें म्हणून. जाल्यार ही देवी तांकां देवता जेन्ना दिवचे सूर करता म्हणून पळयत जाल्यार आमी तांतूय पास्ट टायम पळयलें देवान लिहिलें की राहू आणि केतू येवन तांणी देवा लायनार येवन बसता ती सूर्यचंद्रा लागीं. तेन्ना मोहिनी मूर्ती तिगेल सुदर्शन चक्र काण तांकां तेगेले माथे कटकोवन सोडून पळयता. आणि आमी त्या वेळी डिस्कस केलें ते कशी ग्राणा उठ हाजी ह्याची लिलाच कनेक्शन ते ग्राणा उठ आसा. आणि आणि कशी ते म्हणटात पळय ज्योतिष शास्त्रालेकारी सूर्य सिद्धांतालेकारी त्यावेळी सायंटिफिकली आमी पळयता ती आणि आमगे शास्त्रा लेकार वय ते कशी मॅच जाता हो हे स्टोरी. आणि त्या लेकार आमी पळय येता की हे कशी देवान हे लील कोण दाखयलेलें आसा. आणि देवान ह्या लिलान दाखोवचें कसं म्हळ्यार की देवाक गोत नाशिल म्हूण न्ही जाल्यार देवाकय ते रस म्हणटात पळय भक्ताले आणि ते आयकुचे ते एक तांगेली एक रुची वाडोवच्या खातीर देव हे असं विंगड विंगड लिला करता. आमी नारद मुनीन सांगिल्लें आसा की देवा हे पुरा कसन कसन कोरका तुवें कोरयत मुरे जेवा जाल्यार आमकां कसन की सेव जाव करूं हे लील आयकुचें आमगेल सेव करचें. ताका आतां थोडे पुणी काम तूं आमगेल खातीर दिता आमगेल कारण सेव करून घेता म्हणून ते नारद मुनीन सांगिल्लें आमी आयकलें. आणि मुखारसून पळयलें आमी की कशी मोहिनी मूर्ती देवाल म्हणके कोणाक ज्ञान दिवका जाल्यार मोहन करता जाल्यार देवाल म्हणके कोणीय ना ती म्हणून. आणि आमी त्या एक लॉजिक पळयलें की कसं राईट कसं रॉंग ते कॉन्टेक्च्युअल म्हणजे त्या परिस्थिती लेकारीची. आमी त्या महाभारताचें एक्झाम्पल पळयलें की तांणी चिटींग केलें म्हणून देव तांगेल वटू चिटींग करता मोस करता म्हणून त्या पॉयंट वय आमी पळयलें म्हणून आमी पळयत. सो लास्ट आमी हें पळयलें की कशी कुंती महाराणीने प्रार्थना केली की देवा हें तूं पुरा लील करता आमी आयकुचें ताजे खातीर. आणि मुखारसून आमी पळोवया की महादेवान वय मोहिनी मूर्तील दर्शन घेवचें आसा. आणि भली महाराज कोणे पराजित जाता ताण कोप येवन मुखार अपास सगळे ब्रह्मांडार राज्य करचे प्रयत्न करता आसा. तेन्ना अपास देवता जेन्ना देवाल्या वचचे आसा आणि तेन्ना देवान बली महाराजा खातीर तागेलें उद्धार करचे खातीर आनीक एक रूप दिवचें आसा. या पुरा कंटिन्युटीन तो आसा. आणि मुखार सुनू आतां रामनवमीचे पर्व येता आसा. सो आमी पुरा जनाले देवाल्या प्रार्थना करुया आमकां शांग रुपारी आणि तू पुरा तू भाग घेवचें मेळ्यो. हरे कृष्ण. धन्यवाद. म्हाका कसं कॉमेंट करता जाल्यार करूया. धन्यवाद वेणीमाधव प्रभु तुमगेल कॉमेंटा खातीर. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हिमापय माताजी धन्यवाद अटेंड केलेल्या खातीर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वंभर प्रभु धन्यवाद. हरे कृष्ण.
देवान तेगेले परम जावन आशिल्ली शक्ती दाखयलेली आसा हें पुढे येता हें लिलेन तूं हें अद्भुत जावन परम अद्भुतम म्हणून हें लिलेन तूं की देव खंयची खंयची रुपार येवन दाखयता कशी तो भक्ताल रक्षण करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हांव हरे रश्मी भक्त म्हणून हा उडपार. हा हांव सांगयात सांगयात महालसा नारायणी विशयान तू पीएचडी करतस. खंयच्यान सॉरी. महालसा नारायणी देवी विशयान तू ओ पीएचडी व्हेरी करतस. वा. भारी ताकाची खुशी जाली म्हाका ह्या विषय ऐकून तुम्ही कसं वय शेअर करू येत तसल्यात प्लीज. नाही म्हाका तुमगे लागी इन्फॉर्मेशन घेऊ का म्हणून हांव आजी ना ह्या ना तुम्ही ह्या विषयावर पीएचडी करतात म्हणजे भारी व्हड विषय तो आमकां आसतलें की तुमगेली ह्या प्रयासान मुखारसून पुरा महालसा नारायणी देवी विषय आमकां मस्त कळ तुमगेल माध्यमान कळच तसो विषय जातशे पुरो. सो धन्यवाद वय ह्या आता होड कार्यान कशें तुम्ही भाग घेता आसत. हरे कृष्ण. वय वय म्हाका आतां खंयची खंयची पुराणां तू मोहिनीला ह्या म्हणून तुमकां ಗೊತ್ತसल्या म्हाका तिळसूक आशिल्लें. जाय जाय म्हाका कसं कसं इन्फॉर्मेशन खंडित हांव तुमकां वन ऑन वन फॉरवर्ड करता भागवतमाचे ह्याचे ताचे विषय. सो तुम्ही खंडित पळय सो मोहिनी मूर्ती आता हे भागवतमा विशयार पळयलें हें 2 टायम येता 8 अध्यायान तूं हें देवीन हा पुराजना वांटूचें आनी मागीर मुखावेल 12 अध्यायान तूं आपास म्हाका सूत येता केन्ना महादेवाक ती दर्शन दिता आनी विंगड हा कसन रेफरन्स आसल्यार म्हाका तशें म्हणटा हांव तुमकां सांगता मागीर भारी खुशी. पार्वती बापाचो अवतार घेतलो काय. हा पार्वतीन वापास मोहिनीला अवतार घेतलो आहे. ना आनी मुखारसून त्या सेशनान तसं महादेवाक तीन दर्शन दिवचें आसता मुखावेल सेशना पळय. वय वय नाही हा पार्वतीन वापास घेऊन मार्तांड भैरव अवतारान तू मोहिनी रूप घेतले म्हणून म्हणले त्याला हा रेफरन्स नाही मग ताका. जय जय म्हाका कसं नाही गोत तशिल्लें म्हाका गोत तसलें हांव तुमकां डेफिनेटली वन ऑन वन सेपरेटली सांगता म्हाका रश्मीजी. हा हा तुमगे नंबर मेळत वे. जय जय खंडित अशी तुम्ही ग्रुपार आसत न्हू जीएसबी भक्तवृंद. वय 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 ओके हांव तुमकां मेसेज करता तुमकां सोद नो प्रॉब्लेम. हा जायचं धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद म्हाका खुशी जाली की असल विशयार तुम्ही पीएचडी करता आसत. धन्यवाद. वय वय ती गेल्या इच्छा म्हाका गोत ना हांव हे करता ओ- म्हणून वरन ते ओके कशी ऑपॉर्च्युनिटी येयले. ओके व्हेरी ते इंटरेस्टिंग टू नो. लास्ट ओके चल तशी. ओके धन्यवाद हं, धन्यवाद. धन्यवाद. आनी कोणाक कसं कॉमेंट करता शेअर करता तुमगेले असल्यार शेअर करूं 2 मिनिट ताजे मागीर आमी सेशन एंड करून नेक्स्ट टाइम पळोवया खंयचे इधर रामा वैरी और हे मोहिनी मूर्ती कंटिन्यू करता कितें पळोवया. हरे कृष्ण प्रभु. धन्यवाद. हरि ओम. हरि ओम. हरी हरी तुमका त्या ಐಕಾನೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸ್ की महालसेले मोहिनीले वही ಐಕಾನೋಗ್ರफी म्हळ्यार त्या ना मूर्ती काय मारे की ना 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 रश्मीजी म्हळ्यार तितलें आमकां डिटेल नॉलेज ना हांव पळयलें हा म्हळ्यार ह्या भागवतमांत कसन तें देवा लील आस पळय त्यांचे हांव त्या वय श्लोका दोकून वर्णन करता हांव तितले डिटेलार वचन. वय वा त्रिशूल अशी असं त्या असं वय वय पुरता. म्हळ्यार ते हांव ते पळयलेलें आसा महालसा नारायणी ते अवतार केले ते विग्रह आस पळय ताचे वय डिस्क्रिप्शन हांव पळयलां की ते त्रिशूल राहुल हें मात तें पुरो मात हांव ते डिटेलार वचनी ताचे विशीं. हा 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 जायत पळय. ओके हरी बोल ओके. आणि कोण की कसं की सांगता आशिल्लें. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण वेणी माधव प्रभू. हा दंडवत प्रभुजी. हा म्हाका एक नेमकूच दिशिल्लें हे अमृत मंथना दाखून ते नॅक्टर भायर आयला हम्म तातूंतले चार कितले ड्रॉप्स पडले म्हणून मुखारी आणि हम्म थंय ते आतां सकयल कुंभमेळा आणि जाता करेक्ट असं करेक्ट करेक्ट ते करेक्ट. चार 4 प्लेसेस देर आर वय नाशिक उज्जैन आणि वय 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 ते केन्ना जालें ते वेन इट हॅपन आफ्टर लिफ्टिंग दॅट कशी सिक्वेन्स कशी जाली ते म्हाका. वय ते भागवतमांत एक्झॅक्टली ताजे वर्णन येना ते विंगड हंतू हंतू पुराण तेत्ता आसता ते तांतू अशें आशिल्लें की तांकां हे चिके गोंदळ जाता आसता पळय तागेले भितर कोण सुरे घेता ती तेत ना वय ते असुरान घेवची पशी फुडें तांगेले मदेंतू कशें की ते सिक्वेन्स आसा काही इंद्राल अच्छा. पुत्र जयंत म्हूण आसा तो हा घेवन हा वता आनी तांकां असुर ताका असुर चेस करून तागेले हातांत दाखोवन घेतात मात ते एवरी टायम तो लिफ्ट करता आनी एक ड्रॉप पडते आनी हे 4 जाग म्हणटात पळय हरिद्वार हा हा. प्रयाग थंय ते एक एक ड्रॉप पडता म्हूण सांगिल्लें आसा वय ओके ओके. सो तें थँक्यू एक आसा थँक्यू. भागवत माताची वर्णन जाल्यार विंगड शास्त्रांत ताजे विशय दिलो की इंद्राल पुत्तान ते करचे ते निपोवचे. ओके ओके प्रभु. थँक्यू थँक्यू. हरी हरि ओम.
खंयची ड्रॉप पडता हरिद्वार ऋषिकेश हे अमृत कलशादकुनु एक एक ड्रॉप तांचे नासिक उज्जैन हरिद्वार आणि ऋषिकेश पडलेले नाशिल्ले समुद्र मंथना वेळार हा 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 ताका ते एक एक समय येताना पळय त्याचे ते अमृताचे त्याचे त्याची विशेष जावन शक्ती ह्या स्थळार प्राप्त जाता म्हणून ताका ते स्नान करचे वच हा हो अशी अशी हा अशी सो हे कनेक्शन ते हाजी लिला होतो देवाने आणि ते राहू केतुले मात ते काढील त्यांना हम्म सांगील पण घेण्याची हे कांद्यानी लसण म्हळ्यार ओनियन गार्लिक बाय म्हणताचे नव्हे ते वय वय त्याचे कनेक्शन करेक्ट 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 युअर ओनियन राईट गार्लिक खावच्या ना जे म्हण घेनो वय वय कसं जालें की ते अशुभ जावन ते तांगेले ते एक तामसीक प्रभाव आशिल्लो म्हणून ते वय तुम्ही सांग त्या पॉइंट करेक्ट ते म्हण ऐकल्या भाऊ इतके नाही वय म्हण नाही नाही करेक्ट ताचे कनेक्शन वय करेक्ट हा वय हा हा वय ओके प्रभूजी हरे बरे कृष्ण हरे खुशी कृष्ण धन्यवाद तुम्ही हे पुरा शेअरिंग करता आसा ती वेणी माधव प्रभू माताजी हे पुरा आणि कोणाक कसं शेअर करू का की लील महाल एकदम भारी सुंदर हा श्यामला माताजी सांगे महालक्ष्मी नारायणी आमगेल कुलदेव ओ वय वय हो हो भारी हो भारी खुशी झाली ऐकून म्हणजे कुलदेव आम्ही तशी गोवा वचून तशी मेळलो पुरायले तिथे भारी खुशी झाली ऐकून मळशी मळशी म्हणचे महालक्ष्मी नारायणी बदाची नाव वय ओके भारी सो खुश झाले वय इतली ती मोहिनीले रूप कोण सांगितलं असं वय ऐकून भारी खुश झालं एक संतोष झाला आम्ही वचून दर्शन केलं कडे आमगे महादेव नाही एक कुलदेव म्हणताना एक हे असतो वय भारी खोड विषय वय ते का सुरुवे कुलदेवते उडगास कडची करेक्ट 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 एक हिस्ट्री ऐकलेलं भारी संतोष झाला वय आम्ही ताजे कधी वचून दर्शनही घेतला माळशीला वय महालक्ष्मी नारायण वय तोच झाला भारी वय ते तिने हे करता म्हणले कसले पीएचडी करता म्हणले होती वय रश्मी वय 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 म्हळ्यार ते अध्यात्मांतवर की पीएचडी करच्याक सब्जेक्ट आस म्हणजे नव्हे वय वय करेक्ट करेक्ट खंयची मस्त सकट टॉपिक सर आमी पळयत पीएचडी मस्त सकट लेवलार एक एक ग्रंथा वयरी कितले जणांनी पीएचडी केलेले आसा सो कसले पीएचडी टॉपिक्स मस्त सकट रिसर्च टॉपिक्स आसा ती सो मस्त जणांनी तांगेल तांगेल लेखारी मस्त सकट विशयार केलेले आसा वय होय न्ही हांवें फर्स्ट वय टाइम आयकल्ले भारी खुशी मस्त सकट भक्ती ग्रंथा वयरी मस्त सकट जणांनी सिलेक्ट करून तांकां कसं ते एक प्रिती विशय आसा ताचेर पीएचडी केलेलो आसा वय हो युनिव्हर्सिटी थ्रूच मेळटवे तांकां वय वय पीएचडी कोरेत कोरेत वय करेक्ट होय न्ही हा 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 व्हेरी नाईस हरे कृष्णा तसले सेशन एंड करूया हाची धन्यवाद तुम्ही पुराजनांत पार्टिसिपेट केलेले परंतु हाची नंतर डिस्कशनांत तुम्ही पार्टिसिपेट केले चॅटारय बरयलें सो धन्यवाद हे किंचित रुपार आमी पुराजन सेवा करता आसता ती सो नेक्स्ट संडे मेळ्ळ्या विंगड खंयच्या एक टॉपिकारी आणि त्या वेळेला प्रार्थना करूया हरे कृष्ण धन्यवाद सेशन हांगा एंड करूया 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन एंड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण